आयज आमी वेलसांव पाली हांगासर आसा आनी आमचे वेलसांव पाली थोडे एसोसिएशन जे आसा टेनंट एसोसिएशन आसा ताचे सगळे कमिटी आसा शेतकार भावा भयणां आसात आनी एवरी इयर जे आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लब जो आमी कोर्ताली फार्मर्स क्लब घडोवन हाडला ते ताचे तर्फेन आमी जे आमच्या कोर्ताली कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक आमची जे कितें आमी फावो शेतकारांक दिवपाक जाय ते आमी फार्मर्स क्लबाचेर दितात। आयज आमी हांगासर हार्वेस्टिंग मशीन हाडलेलें आसा वेलसांव पाली हांगासर आनी लोकांची जी पीक जाल्ली आसा ती आयज आमी हांगासर लोकांक जी पीक जाल्या ती आमी काडून ते लोक आपल्या घरा पावयतले। हांव सोजमोता हे आमचे सगळे जे शेतकारची भावां भयणां आसा तांकां बरी पीक जाले आसतली म्हाका दिसता पयले हांव पळयतालो बरी पीक जाली आसा अशीच ताणें फुडें अशीच आमची जी शेतां जी आसा ती अशीच रोवन दवरची कित्याक हें आमचें दायज जावन आसा आमचें गोंयचें आनी हांव सदांच हांगासर ही शेतां रोवन हे भाशेन आमच्या लोकांच्या घरान आपल्या घरान ती शेत बरें पावयतली म्हणून म्हाका आतां जें आसपाक आयज वेलसांव पाली हार्वेस्टिंग मशीन घायलो आहा जायत्या लोकांनी शेत रोयलां आनी थोडीं शेतां पाड आहा। हांव मागता लोकां कडेन कोणाची पाड आहा न्ही तेंच्यांनी ती शेतां रोवची आनी आमची ही परंपरा आहा ती सांबाळची कित्याक गोंयकार आमी शेत म्हणल्यार चड गरजेचें जेवण आमकां चड इम्पॉर्टंट आसा। सो तेका लागून हांव मागता कोणीय शेतां रोवंक ना तेंच्यांनी हेजो फायदो मिशिनाचो फायदो काडचो। फार्मर्स क्लबान जायती फॅसिलिटी दिता त्यो फॅसिलिटी घेवच्यो आनी यूज करून आयज आमची हें सगळीं शेतां सांबाळून दवरची। आनी आयज फ्लडींग जाला जावं ना आयज तूं कितें सांगपाक सोदता? पयले सुवातेर आमगे पाली तोडे शेतकार असोसिएशनाचे आमी 135 मेंबर्स आहाय 135 टेनंट्स आहाय आमचे कडेन आनी आतां आमी वांयगण पळय रोयताय न्हू ते सुमार 70 शेतकार आहाय। तेचे आयज आमकां हिंगासर हे न्यूपाक आमचो MLA बाब आनी आमचे मिर्शन बाय हांगासर आसा आमचे मदें तेणी आमकां हे कोर्ताली फार्मर्स क्लब हाचे तर्फे हे न्यूपाचें मिशीन हार्वेस्टर हांगासर आमकां दिश्टी पडटा आनी थोड्याच वेळान आमचें काम चालू जातलें। दुसरें सांगपाचें म्हणल्यार कोर्ताली फार्मर्स क्लबाचो आमकां जायतो आदार आसा आनी आमचो MLA बाब हातून सदांच आमच्या शेतकारांक आदार करता। न्हूच हार्वेस्टर जावं ट्रॅक्टर फाटीं आमकां सुमार 20 शेतकारांक उदकाचें प्रॉब्लेम जालें ताणें ताबडतोब आपलो वॉटर पंप धाडून थिंगा एक सर बांयक लायलो आनी ते बांयचें उदक काडून आमी ते शेताक लायलें। सो आमकां तेजो जायतो उपकार आसा। वेलसांव पाली ह्या जाग्याचेर जायते फार्मर्स आहाय आनी फार्मींग मशीन जाय दिलेलें आहा कितें सांगपाक सोदता? पयले सुवातेर एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाली शेतकार असोसिएशन हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आमच्या MLA आनी तशें आमच्या ZP कित्याक ती आमी आपयल्ल्या वेळार आपलो टायम दिवन हिंगा येयली आनी म्हजे शेतकार जे भाव भयणी आहाय ती सदांच हें हार्वेस्टिंग कॉमेर्स करता तेन्ना देवाचो आशिर्वाद आनी जसो आमचो MLAचोय आशिर्वाद ती मागताली तेन्ना तो ZP आसलो आतां एज MLA आनी तेजे भाशेन ZP आहा आमचे बरोबर। सो ती तेमचो आशिर्वाद कित्याक मागताय आज इतलीं वर्सां जालीं हांव पळयतां तेमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लबान आमकां मशिनरी आनी कितें गरज त्या वस्तू आमकां दिल्ल्यो आहा आनी हेका लागून जी आमची शेतां आज जायत्यो पिको काडीत रायलो आहाय आनी रोय नासलो पासून आज शेतां रोयताय।